गाइस या पड्या आम्हाला कसन तिंबत गेला पड्या तांदूळ आणि मूग घालणं आजी दनपाराक कसंग तसं पालकाचे सन्ना पोळा पीठ आणि आम्हाला लायकून वाटून गेला आणि हांग पळय आम्ही कसं करतस पालक लायकून चॉप करतस पण ऑलरेडी एक कोण दवरला त्या पात हे एक टाइमच ना त्या केन्ना वापस येणार लायफान न्हू ये टाइम तक केन्ना येना म्हाका तरी अशी सानो पॅकेट लायक जाता तू अशी राव बट युअर बेबी विल नेवर बी दिस स्मॉल अगेन एवरी डे एक प्रेशियस बिकॉज ये डे आपण रिपीट जायना. व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरी जनके गुड मॉर्निंग 1 घंटे जाले 9:18 जस्ट आता उठेला फ्रेश जालो आणि हांगा पावसाचे कसं आता पडताना बट काही म्हाका थंड वार जशी फील जाता सो म्हाका दिसता काही की पाऊस पडला आसतला बट तुका सांगूत ना ह्या फुडें मस्त वेळ जालो आता ब्रेकफास्टचा टाइम जाला तर अम्मा आतां ब्रेकफास्ट करता सर काले रुलावो डोडक केलेला ते थोडे पीठ आशिल्ले तेंचे आतां ब्रेकफास्ट करता ती मी आणि मागीर दनपारां अम्मा न्हय एक स्पेशल डिश करता सर आणि ते मेगर फेवरेट ती मागीर ती वाटितली आणि तुमकां मागीर सांगता की कसन ती करतास कर न्हू मेगर फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट आता ब्रेकफास्ट करया आणि हांव लेखलें की आज हांव वचना मदवेशाले बर्थ सर्टिफिकेट हाडच्या खातीर तर हांव लेखलें की फाल्यां वचा गो म्हळ्यार फाल्यां हांव घर कडेन आसा तो आराम असो म्हळ्यार केन्नाय कसन म्हळ्यार आमचो न्हू आज म्हाका न्हू होगी 1.5 घंटा इतलो वचका तर ताजे खातीर ते चड वेळ लायन आसतात आनी मागीर वेळ जाता काल तशी जाली म्हाका 1.5 घंटा तेंची जाली म्हाका ताजी मागीर हांव मागीर आनी वेळ जाता करून ताजे खातीर घर कडेन आयला तर ताजे खातीर हांव लेखलें की असना वेनसडे असना फाल्यां वचा तर आरामसेर ताका घेवन येवया चलो आतां ब्रेकफास्ट रेडी करया कॉफी करया आनी रायक रुलां डडक करया तर हांगा मात ब्रेकफास्ट करतास रुलां डडक वापस आणि कॉफी क्रिस्पी आणि पळय कालचे पीठ आसा ते आणि मागीर तुमकां सांगता अम्मा कसन करता करून हांगा तिने तिंबत घाला राहते अम्मा तर तांणी पिता सो तर हांव हांगा तो काडटा लायक कोण फ्लिप केला क्रिस्पी जाता सर तर हांव आतां ब्रेकफास्ट करता आयस या पळय आम्हाला कसन तिंबत घाला पळय तांदूळ आणि मूग घालणं आजी दनपाराक कसन तसं पालकाचे सन्ना पोळा एक नंबर तर अम्मा तर थोडे वेळान वाटितली ताजी मागीर दनपारा खातीर आमगे फेवरेट पालक सन्ना पोळा नव्हे सुपर ना कसो टेस्टी लागता तसं सन्ना पोळा एक नंबर तें पालकाचे सुपर हांगा पळय पुरो मसालांनी रेडी करतास मिरसांग चिंचम सोय घालनो आनी बेडगी मिरसांग घालनो पुरो रेडी लायक करून वाट्टूचे मागीर पीठ रेडी करचें लायक करून सन्ना पोळा क्रिस्पी करचें आनी लंच करचे आईची लंच सुपर एक नंबर पीठ आणि आम्मा लायक करून वाटून जाला आणि हांगा पळय आमकां कसन करतास पालक लायक करून चॉप करतास म्हळ्यार मागीर हांगा तूं घालनो लायक करून सन्नापोळ काडी येता तर आम्मांग आतां सन्नापोळ करतास कुरकुरी हांगा पळय पीठ रेडी पळय हे पळय सन्नापोळ पालका सन्नापोळ एक नंबर हे पळय ऑलरेडी एक कोण दवरला क्या बात है हांगा तो शीत जाता उकडी शीत सॉलेड आज लंच एक नंबर तर हांगा जेवण रेडी हे पळय उकडी शीत हे पळय हांगा पालक दाल आनी सन्ना पोळो जेवण आनी पुरो जाल्लें हांव आतां भायर सरला क्लासा वचचे खातीर मस्त शाक जाताच गायस तसो तूं केन्ना पावस येता तर हांव आतां दुसऱ्या क्लासा खातीर वता सर आनी थंय कसन मोड जाल्ला पळय ओहो रेनकोट कसं नाही हाणी हांव आयल्यार हांव तिमतालो आतां आज पुरो भायर आसा एक मदें तुवें क्लास कॅन्सल जाला हांव शिफ्ट केला म्हणजे एक स्टुडंटाला एग्जाम आसा रोड पुरो खाली आसा हांव आतां सांता क्रुज आसा. व्हॉट्सअप गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि आज ही ट्यूजडे मॉर्निंग नाही सॉरी लंच टाइम जाला दनपारची वेळ सकाळी काय टाइम मेळना व्लॉग शूट करूक कसले करूक टाइम मेळना इत्याक सकाळी न्हाण बाबाल मालिश मेगेल न्हाण ह्या पुरा आनी तूं आमगेल मस्त वेळ जावन वता ऑलमोस्ट 12 घंटे जाता आनी मागीर ह्या पास थोड्या न्हिदता ती बाबू न्हिदता स्पेशली म्हाका काय तेन्ना न्हीद येना न्हिदूचे ट्राय केल्यार म्हाका न्हीद येना बट स्टील वॉट एवर रेस्ट करूं मेळटा तितलो हांव रेस्ट करता बिकॉज चड राबू जायना म्हाका चड राबल्यार बॅक पेन जाता आनी ते सी सेक्शनाचे इफेक्ट डेफिनेटली आसता
चड राबल्यारी बॅक पेन जाता आनी आतां म्हाका नेक स्प्रेन जाला इतली नेक स्प्रेन जाला की म्हाका अशी असं टर्न करूंक जायना आणि ते नेक स्प्रेन वच्चेय ना बिकॉज डॉक्टर म्हणटा की तू रेस्ट घेतला मात्र ते वतले आणि बेबीक फीड करता ते आपास ते तशी जाता म्हणजे 2 दीस समजता मागीर आपास 3 दीस आपास स्टार्ट जाता ते एग्रिवेट जाता बिकॉज ऑफ फीडिंग एंड ऑल सो आय डोंट नो ते केन्ना समजतले सो चालू आसा एक काय करू जायना दर इज नो ऑप्शन आता लंचाक आज ही आमगेल कडेन मशरूम हाडून आसा राईस डाळ आणि भाकरी सो मशरूम मारांदे राईस दाल आणि भाकरी सो आयची लंच मशरूम येईल फेवरेट असतं सगळ्यांक ಗೊತ್ತಸ್ತಲ್ಲ की वेजान तुमकां मस्त लागता मशरूम आय एम नॉट अ पनीर पर्सन आय एम मशरूम पर्सन आनी गणेश इज अ पनीर पर्सन सो ताका पनीर पसंद आसा म्हाका मशरूम पसंद तो खाता मशरूम अशें कांय ना खायना म्हणना बट ही स्टील प्रेफर्स पनीर अँड आय प्रेफर मशरूम ऑलवेज सो वय आता फटाफट जेवून घेऊया बाब्बाक आज्याला किती दिला आज्या ऑन ड्युटी आज्यान जेवून घेतलंय आता आज्या घेऊन बसला बाब्बाका सो आजी लायकन घेऊन बसला सिरियल पळोवन लायकन ताका पायार घेवन ताका आतां फीड आनी पुरा कर नांव थंय दिला आज्या लागीं सो आतां हांव जेवून घेता तितून तूं रडना शांत आसा फटाफट जेवता मागीर मेळया Later that same evening. मेगा क्लास आनी पुरो जाल्ले आज हांव वगी वतच घर कडेन तावळच न्हय दनपार मेगा स्टुडंट घर कडेन आशिल्लो बँड्रांत आशिल्लो तेन्ना कसून मोड जालें आनी पावसूय आयलो मागीर हांव मेगा क्लास जाल्ले मागीर भायर दुसरी क्लासा खातीर वचच्या खातीर पळयल्यार रोड आनी पुरो वल्ली जाला मेगला रेनकोटूय नाशिल्लो हांव लेकलें आज तिमकां की कसन अशी लेकलें आज हांव वगी वतस बट गोत्ता आतां कितलें ट्राफीक आसता म्हळ्यार ह्या टायमार हांव केन्नाय हांगा दाखून भायर सरना कलिना दाखून वतस भितरची वाटे दाखून म्हापशी सायडाच्या एअरपोर्टा दाखून वती ह्या पळय येद्राका दिसता न्हय हांव लेकलेलें भितर दाखून ट्राफीक ना पळय ह्या पळय हांगा ट्राफीक स्टार्ट जाला कितें छंद दिसता पळय आनी थंय चंद्रूय दिसता येद्राका थंय चंद्रू भार छंद दिसता जस्ट घरकडे पावलो म्हाका फोन केलो कसन सामान जेवपाक खंय तिका आतां सामान घेवया तर हांव कसन आहा आनी आतां डायरेक्ट घरकडे आयलो म्हळ्यार मस्त गर्दी आशिल्ली पांय दवरचा जाग ना आशिल्लें आतां मग आतां रंदप करतास डिनर रेडी करतास हे पळय जवारी चपाती एक नंबर आनी आमगेले काय सना पडे पीठ कडक आनी अच्छा शेक दाळी कोण सोडले दाळी केल्या ओके हो 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 मधेश कोण आयला रजनी आजी बोलने को मेरे को पहली बार बोल रही वैसा बुग्गू ए बुग्गू आणि गणेश आजी आयला पळा तो गाईस डिनर रेडी अम्मानस वापस दाल पालक केला तावळी आणि पळया सन्ना फळ आणि चपाती सुप्पर चलो जेवण करूया नाव ननी पुरो जाल्ले थोडं ब्लॉग एडिट करता आशिल्लो त्या वेळेस जाल्ले आतां वच्चा आतां बाब्बा मेळ्या वचून आनी शुभदाखे मेळ्या सकाळ दाखून वच्चे न्ही हांव तर जस्ट हांव आयलो आनी येताना आसतना रजनी आनी गणेश मामा आयलेली तांणी जेवणाक बसलेली ताजे मागीर हांव भितर आयलो मागीर शुभदाक जेवणाक पेटयलें मागीर बाब्बाक हांव घेवन धरला ताका न्हिदोवचा प्रयत्न करता आशिल्लो तो न्हिद लागलो ताजी मागीर कसन जालो तो ऑटोमॅटिकली तो उठयलो आनी तो वापस आतां रडचा लागला अरे म्हळ्यार तांणी सांजवाळ आयली ओके तांणी येवन बशिल्ले तातूंत दुखून यो लायक का न्हीद काडत आशिल्लो तांणी बाप वेट करून उठयतलो आस्त उठयतलो मागीर उठयतलो हांगा लायक करून पुरो गप्पा मान बशील पुरो जन तरी पण यो काय उठयनी तांणी लायक ताचो यो आवाजान उठयतलो काय ना लायक न्हीद काडटना मागीर तूं येताना तूं येवची जस्ट फुडें आमी फूड हे केलें तर ते फूड आयले आमी जेवणाक बसची मात्र रडच्या लागलो उठायलो सो तांणी बसली आनी हांव हाका पिवच्या बशिल्ली मागीर तूं आयलो मागीर हांव ताका तुका हँड ओवर केलें मग मेगेल सेवियर आयलो लायक करून बसलो मागीर कसून कोता अचानक कसन ताका उडगो असेल कोता कोण जोरान किल्डोवचा लागलो मागीर तो ठीक आसा तो शांत जाला असो तागेले एक दिवस तागेले रडचे बट मजा येता हे एक टायम आसना त्या केन्नाय वापस येना लायफान न्हू हे टायम तर केन्ना येना म्हाका तरी अशी सानू पॅकेटां लायक जाता तूं अशी राव म्हाका मजा येता ताका हक करचे खातीर अशी मागीर हांव जाल्यार तो फिट्ट जाता तो व्हड जाल्यार फिट्ट जायच ना वय आतां हांवें धरताना लायक करून अशी हांडीर अशी धरची आनी तूं आनी ताका तशी हग कर ना जशी हांव करता
अरे जितले तर तिथलं पूर गो आणि कसं तू सांगतोस ट्राय करता थोडं 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 म्हाका अभ्यास आहे आता पुढे तर कोणाला प्रॉपरली ताका भितरी अटकून सोडता मला पाय आणि पुरशी लात मारची नक करणं गणेश माम म्हणटा म्हाका भंय करता धरू ग ठीक आहे हॉट जा वापस येता गे ते प्रॉपर ते प्रोफेशनल म्हणके मागे येणार ते तर आता थोडं 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 शिकतं ना येतालं मागीर बट बद्दल सांगता असं ह्या क्यूट मुमेंट्स न्हय वापस मागीर ते ह्या लायफान तो एका पटी येवचे ताचे खातीर ह्या पुरा क्यूट मुमेंट्स एन्जॉय करचे पुरो काल कितलो चंद कर हसता आशिल्लो पळयता आशिल्लो आनी तर आज पळय आज वापस तागेले अवतार आयलो पळय केन्ना केन्ना तागेलो मूड समजता केन्ना केन्ना कसन करता कसन जाता म्हळ्यार आमी केन्नाय बाकीचे पुरे वस्तू पुरे जाताले येताले लायफान तू बट युअर बेबी वील नेवर बी दिस स्मॉल अगेन सो ते तशीच ही म्हळ्यार एवरी डे एक 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 प्रेशियस बिकॉज हे डे आवाज रिपीट जायना ताचे खातीर हे डे पळोवच्या खातीर व्लॉग रेकॉर्ड करता हांव सो दॅट आमकांच मागीर पळोवचें जातालें बाबूके पळयतालो तो कशी आशिल्लो म्हणून ताका लायक आमी दाखयताले पळ रे तूं कशी आशिल्लो तर गणेश मामानी रजनी मागीर आयली ना तो शुभ जालो न्हय भायर तो कोण ऑर्डर केला ना तर हांगा हॉट गार्लीक पनीर आनी चपाती तर हें आतां डिनरा खातीर हाडला ना तर थोडे आतां हांव एक खाता आसत रजनी मागीर केन्नाय लाग जाता पनीर हॉट गार्लीक म्हण ती आयला केन्ना मागीर येता आनी ते आनीक मागयलेलो बर्न्ड गार्लीक रायसी मागयलेलो बट ते खलास केले तशी वेळ तूं रायस चड खायना म्हणून हांव तुगे खातीर रोटी दवरलेलो हें पळय आमगे बाब उठयल पळय कशें चंदू तूं उठयल वे दूद पिवन जाल्लें वे तुगेलें वय वे गोंदू तो मेगेलो वयचो कशें चंदू मेगेलो ओके ओके जाय तर आनी स्टार्ट कर नाका तूं ताती करी ओके जॉय ना तर गायस हांगा आनीक एक गिफ्ट आयलो हांगा हे पयर मम्मी फ्रेंड आयलेली तिने गिफ्ट दिलेलं बट आमकां ओपन करूंक फुरसत ना अच्छा एक कवर घेतलं क्यूट आस पळा नाईस पळय कसं आसा ती म्हळ्यार टॉयज आस म्हणल्यार तिने ओके मस्त ओ क्यूट आस यार वय नाईस म्हाका एक कान पळोवका ते यहाँ पड़े गाइस फन स्कूलाचे टॉयस आयला ओहो लायकस यार यहाँ पड़े टीथर क्या बात है द सिलिकॉन अरे हाँ रे यहाँ सिलिकॉन ओए यहाँ पर इंजिन हाँ सुपर यहाँ पर जिराफ क्या बात है एक नंबर आता जस्ट घरकडे आयलो आणि आता थोडे काम करता आणि आता ब्लॉग हांगा एंड करता तुम्ही परत की आमका व्हिडिओ पसंद आल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस.